मुखेल लक्ष आसा। हाल्ली आमी मुळात छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदिल्ले सप्तकोटेश्वर देवळाचो जीर्णोद्धार केला। साखळेचो किल्लो आनी खोर्जुवे किल्ल्याचो जीर्णोद्धार करपाची प्रक्रिया सुरू आसा। उणो आमी काब दे राम किल्लो आनी वेर्णाचे सेंटर फॉर आर्ट एंड आर्कोलॉजीचो जीर्णोद्धार करपाचें येवजिलां। हाज्या खातीर पुरातत्व विभागा खातीर 40 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या। Speaker sir, I proposed to develop Goa's old capital Sandor as a heritage village which will showcase the rich history of Goa. I also proposed to take up the work of restoration of the famous fort at Famagudi. Speaker sir, in continuation of my commitment to the restoration of the temple demolished during the Portuguese regime, a provision of rupees 20 crores has been kept. आर्ट एंड कल्चर, कला आणि संस्कृती खात्या खातीर एकूण तरतूद 27.48 कोटी वाडल्या आणि ती 195.60 कोटी रुपया आसा। स्पीकर सर, माय गव्हर्नमेंट हॅज इनिशियली end-to-end digitalization of Kala Sanman scheme and which will allow the applicants and beneficiaries from the online tracking the status of their applications and also save their time to visit to the office. Speaker sir, the work of the structural repair and renovation of Kala Academy is 90% completed and scheduled to be the complete and open for the public in this year. 66% of the project work of the Ravindra Bhavan at Konkani is estimated to be completed by May 23. Also 77% of the civil work of Ravindra Bhavan at Kurcharam is completed and estimated to be completed by the May 23. For the upgradation of the infrastructure cultural institution, capital outlay of rupees 45 crores has been provided. Speaker sir, I propose to take up the construction of Rangabhumi Kalaghar in Priol constituency. Speaker sir, to create the better reading facilities in the state, my government is intent to start eco-friendly green library at Fonda and as well as well-equipped library at Kurcharim. सभापती महोदय, कला आणि सांस्कृतिक मळाचेर तालुकावार कलाकारांनी निर्देशिका तयार करपाची माझी येवजण आसा, जी गोंयांतल्या कलाकारांची म्हायती रेडी रेफरन्स आसतली। त्याचो वापर वेगवेगळ्या उद्देशा खातीर आणि सरकारी धोरणात आणि येवजणेचेर बरे तरेन अंमलबजावणी करपा खातीर करूं येता। सभापती महोदय, एक भारत श्रेष्ठ भारत खाला सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यावळींतल्यान आमची पारंपारीक कला आणि सांस्कृतिक दाखोवपा खातीर नव्या राज्या कडेन संबंध जोडपाचो गोंय राज्याचो विचार आसा। ऑफिशियल लँग्वेज, राज्य भाषा संचालनालया खातीर एकूण तरतूद 69.56% वाडयल्या आणि 21.45 कोटी रुपया केल्या। सभापती महाशय, भाशेच्या मळार वावर करपी संस्थांक अनुदान स्वरूपात आधार दिवपाक हांवें 6.59 कोटीची तरतूद केल्या। सभापती महाशय, देशाच्या विविध भागांनी तशेंच जगभरात स्थायिक आणि कार्यरत गोंयकारांक उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वाङ्मय अशा विविध विशयाचेर विचाराचे आदान प्रदान करपाच्या नजरेन एकठांय हाडपा खातीर हांव गोंयांत ह्या वर्सा विश्व कोंकणी संमेलन आयोजीत करपाचें जाहीर करता। सभापती महोदय, कोंकणी भाशेंतल्यान प्राचीन शब्दावळीची रूच ल्हवू लुप्त जायत आसा, म्हणून गोंयची सामाजीक सांस्कृतीक वळख तिगोवन दवरपा खातीर भाशा संशोधन विभाग स्थापन करपाचो म्हजो विचार आसा। सभापती महोदय, फाटल्या कितल्याशाच शेंकड्या सावन गोंयकार साजरे करपी पारंपारीक सण आनी विधी म्हळ्यार लोकवेद सांबाळून दवरपा खातीर आमचो गांव, आमची परंपरा, आमची दायज ही येवजण चालीक लावपाचो हांव प्रस्ताव मांडटां, जातूंतल्यान गोंयचे दरेक लेखकाक ही परंपरा पुस्तक रुपान आनी डिजिटल स्वरुपात कोंकणी आनी मराठी भाशेंतल्यान प्रकाशीत करतले। सभापती महोदय, ऑफिशियल गॅझेट्स कोंकणी भाशेंतल्यान उजवाडप हाडपाचो हांव प्रस्ताव मांडटां आनी कोंकणी भाशेंतल्यान अनुवादाचें काम हातांत घेवपाक गव्हर्नमेंट प्रिंटींग प्रेस एका अनुवादक दितले। सभापती महोदय, गोंयच्या सगळ्या थळाव्या भाशा खातीर वावुरपी सर्वोच्च संस्थाक एका पाका खाली हाडपा खातीर गोंय भाशा भवन बांदपाचो प्रस्ताव मांडटा, ताच्या खातीर 9 कोटी रुपयाची निर्धारीत केल्या। टुरिजम, पर्यटन खात्या खातीर एकूण तरतूद वाडोवन 262.85 कोटी रुपया केल्या।
सभापती महोदय, पर्यटन मास्टर प्लॅन आणि धोरणाप्रमाणे इंटरलँड आणि शाश्वत पर्यटन दाखोवपा खातीर गोंय पर्यटनाचो सुदारीत लक्ष गोवा बियॉन्ड बीचीस चे दर्शन घडोवपाचेर आसा. सभापती महोदय, गोंयांत कारावान टूर सुरू करपाचो हांव प्रस्ताव मांडटां, जाका लागून पर्यटकांक गोंयची थळावी संस्कृती आनी दायज सयत गोंयच्या भितरल्या वाठाराचें दर्शन घेवपाकूय प्रोत्साहन मेळटलें. सभापती महोदय, राज्यांत होम स्टे पॉलिसी तयार करपाचो हांव प्रस्ताव मांडटां. होम स्टे खातीर नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करप आनी राज्यांतल्या होम स्टे मालकांक प्रोत्साहन दिवपाक ह्या धोरणाचो मुखेल उद्देश आसा. सभापती महोदय, राज्यांतले मिटींग इन्सेंटिव्ज, कन्व्हेन्शन एंड एक्झिबिशन, मायज पर्यटन घटमूट करपा खातीर भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या स्वदेश दर्शन येवजणे खाला पणजे रुवादेआम हांगासर 1320 क्षमतेचें आधुनीक अधिवेशन केंद्र बांदता, जाका लागून बैठको आनी अधिवेशना खातीर गोंय एक म्हत्वाचें ठिकाण थारतलें. सभापती महोदय, हेली पर्यटन सेवा वाडोवपाच्या हेतून पोरणे गोंय हांगासर हेलिपॅड बांदलां. राज्यांत हेलिपॅड प्रचलन करपा खातीर आनी हेली टूर सुरू करपा खातीर खाजगी प्रचालकांकूय ऑन बोर्ड घेतल्या. सभापती महोदय, वेलनेस सेगमेंट खाला गोंयचो प्रचार करपा खातीर गोंयच्या 70 तालुक्यांत हणजुणे हांगासर PPP मॉडेलांत वेलनेस मुक्काम केंद्र आनी इको कॉटेजीस स्थापन करतले. ध्यान केंद्राची स्थापणूक, आयुर्वेदीक स्पा, कॉटेजीस आनी इको कॉटेजीस, सैमीक मार्ग, हायकिंग भोंवड्यो, सांस्कृतीक कार्यावळी, सुकणी पळोवपाच्यो भोंवड्यो, देवळां भोंवड्यो, रेस्टॉरंट, कॉफी आनी पार्किंग ह्या प्रकल्पाची मुखेल खाशेलेपणां आसात. सभापती महोदय, रेस्टॉरंट, सोविनियर शॉप, भौशीक सुविधा आनी हेरांचो आस्पाव आशिल्ल्या सुविधा सारक्या सहाय्यक पर्यटन सुविधा वांगडा बोट टूर एक्टिविटीची हाताळणी करपा खातीर सांता मोनिका जेटीचेर संवसारीक दर्जाची जेटी टर्मिनल इबारत विकसीत करपाचो हांव प्रस्ताव मांडटां. सद्याच्या जेटी वाडून ह्या वर्साच्या काळात जेटीचेर सद्याच्या क्रूज जहाजांक रावपाची सोय करतले. सभापती महोदय, पर्यटन मंत्रालयाच्या प्रसाद येवजणे खाला बेसिलिका ऑफ बॉम जेजीस आनी ताच्या लागसारच्या वाठारांतल्या हेर वेगवेगळ्या स्मारकां वांगडा ची उदरगत करपाचे पर्यटन मंत्रालया कडल्यान सुमारे 41.69 कोटी रुपयाच्या रकमेची मंजूर मेळ्ळ्या, जाका लागून पोरणे गोंयचें मुखामळ बदलून त्याच्या रुपांत खऱ्या अर्थान आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ जातलें. Public-private partnership. Speaker sir, my government is laying emphasis on the infrastructure development on PPP basis by unlocking the potential of the commercial valuable project. The priority is being given for the monetization of utilized and underutilized assets by bringing the private sector expertise, experience and investment on the PPP basis. In this direction, the redevelopment of the Bettona Maritime School as a center of excellence is in progress. Besides the tender process for the development of the truck terminal at Dharbandoda and the government garage and the circuit house in Panjim is being initiated. Tender for the monetization of the underutilized Fonda Municipal Council market and also be the construction of the Fonda Municipal Council building is proposed to be floated shortly. Speaker sir, the development of the convention center will be the fast tracked as the tender process has been completed. Further, my government will explore the opportunities to develop theme park, entertainment parks and adventure tourism etc. in the state. Excise Department. Speaker sir, in order to promote heritage drink Feni, I have written to the embassies of some foreign countries with the request to import Feni in their country. The other Indian state to recognize Goan Feni as country liquor in their state excise policy so that the levy of the excise duty in their states will be at par with the country liquor and not IMFL. Judiciary. The total allocation of the judiciary has been increased rupees 281.72 crores. Speaker sir, my government is in forefront in creating the infrastructure for the law and judiciary department in the state. The work of the district and subordinate court of the Medshe is expedited to be completed by the May 2024 at a cost of rupees 150 crores. Registration Department. Speaker sir, mutation and documentation is brought under National Generic Documentation Registration System, wherein the sub-registrar themselves can do the mutation in certain cases.
This is implemented on pilot basis in the Office of Civil Registrar cum Sub-Registrar, Fonda M and Pedne will be implemented in all other sub-registrar offices. Speaker sir, presently system notarial deeds and registration is in the age-old erstwhile with the Portuguese regime system, where the deeds are the handwritten on the registrar as was done in the Esther's years. By implementing the e-notarial deeds, I propose to replace the time-consuming and tedious manual registration by the digital and online registration system, which will ensure efficiency and in the services and creation of the online record. Speaker sir, I propose to digitize in all aspects of the pertaining to the notaries, including the appointment of the notaries, renewal of license, services provided by notary, etc., to keep a track of the document attached. And this will be the safeguard the notaries and individuals from the fraud, and at the same time enable the government to have the data